म्हज्या मोगाच्या भावंडांनो हांव मॅथ्यू आरावोश. एक कलाकार म्हणून तुम्ही म्हाका वळखता तियात्रिस्ट म्हणून. जायतीं वर्सां जालीं हांव तियात्रान नाचता, जायत्या डायरेक्टरांक नाचलो, पूण म्हजो स्वताचो तियात्र हांवें केन्नाच लागलो. पयलेच पडे वर्सा म्हजो तियात्र येता. हांवें पिक्चरां काडल्या लायक बॅड बॉयज, सी यू अगेन, तो गोंयकार न्हय, वॉन्टेड डेड ऑर अलाइव. ही पिक्चरां म्हजी तुम्ही सगळ्यांनी मानून घेतली आनी म्हाका एक अपेक्षेची उमेद दिली. म्हज्या मोगाच्या भयणांनो, हो तियात्र हांव लंडनच्या शारांत घेवन येयला. तो कॉम्पिटिशनाक न्हय, पूण म्हजो वाव दाखोवपाक. एक वर्स जालें हांव ही तयारेक लागला आनी हो शो हांवें हे भाशेन मांडला. 7 तारखेर वेमली, 8 तारखेर 2 शो साउथ हॉल, 9 तारखेर स्विंडन, 15 तारखेर फेल्थम, 16 तारीख पॅरीस, 23 तारीख ब्रिज वॉटर आणि 30 तारीख रेडी. हे जुन्याच्या म्हयन्यात शो म्हजे हिंगा लंडनाक. उपरांत सप्टेंबरान म्हजो शो हा, ऑगस्टान शो हा म्हजो 24th लेस्टर, 8 तारीख सप्टेंबराचे स्कॉटलँड, 13 तारीख अमेरिका, 15 तारीख कॅनडा, 27 तारीख क्वीन आणि 28 तारीख दुबय. हो म्हजो शोआचो एक मांडावळ मांडून दवरलेले आसा. आनी जेन्ना हो शो हांवें पयलोच फेसबुकार घाल्लो हांव करता म्हणून, तेन्ना पयलो शो म्हाजो क्वीन दुबय बूक जालो. म्हजे इश्ट स्पेशली एंटनी दिवारका आणि बाब फेलिक्स हेणी पयलींच म्हाका मेसेज धाडली, मॅथ्यू शो भायर सरता, तुजो शो आमकां पावलो, आमी कुयरान दुबय करता. हें आयकून हांव खूब उमेद केली. तेज्या उपरांत हांव तयारी करता करता म्हजो अमेरिकाक जालो. बाब राफायल, कॅनडाक केलो बाब सॅल्वीन. म्हज्या मोगाच्या भयणांनो, हे म्हजे इश्ट म्हज्या पासून कितें पूण चिंतून हांव शो करूं सोदता म्हणून हांव खूब खुशाल. सो हांव तेंकां काळजाचे कॉल आयकता, देव बरें करूं. तशेंच हे सगळे शो मांडलेले बूक केलेले आतां त्या ऑर्गनायझर हांव काळजांत देव बरें करता करूं म्हणटा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो, हांव एक कलाकार, बेश्टोच कलाकार जालो. हो म्हजो वाव तुमी मानून घेता. रोस्तेल्या बापान म्हाका देणें दिलां, पूण हे देण्यान हांवें कितें दाखयलां तें तुमी सगळ्यांनी म्हजें मानून घेतलें. इतलीं वर्सां पासून हांव हे माचयेर वावर करीत आयलो आनी हे माचयेर एक कलाकार जातलो जाल्यार सोंपें न्हय तें, खूब अवघड. कोणेंय येवन माचयेर उबो रावन म्हणूंक जायना आपूण तियात्रिस्ट, आपूण बरो कलाकार ना. जायती कास्ती खा हे पळय माचयेर तियात्रिस्ट नाचता, ते कलाकार माचयेर नाचल्या आनी मरून गेल्यार तेणी हे माचयेचेर आपलो घाम वाडलो, आपले रोगोत वारयलां, उपाशी रावल्या, न्हीद पडल्या आनी ही माची जिवी दवरल्या आयज पासून. सो ही माची आमी सांबाळूंक जाय आनी ही जिवी दवरपाक तुमी, जो आमी माचयेचेर वावर बरो करता तो पळोवंक तुमी येता आनी तुमी माची आमची जिवी दवरता. सो जो एकलो डायरेक्टर आपापलो तियात्र घेवन येता तांकां सगळ्यांक तुमचो आदार जाय. तुमी तियात्र पळयलो जाल्यार आमचो भाव फुडें वयता, नाजाल्यार आमचो भाव फुडें वचपाक ना. कित्याक म्हजो पयलो सलाम तुमकां. तुमच्या वरवीं आमी आसा, आमच्या वरवीं तुमी ना. आमी तियात्र बरें तुमी येतली, पूण जो आमी तियात्र बरयलो जाल्यार आमचो तियात्र पळोवंक तुमी येता. सो तुमच्या वरवीं आमी हे कलाकार माचयेर वावुरता ते जोडटा. म्हज्या भाव भयणांनो, हो म्हजो वावर हांवें तुमच्या मुखार दवरला. हांव मागता तुमी येवन म्हजो तियात्र करतले म्हणून आनी हो तियात्र बरो वायट ते तुमकां गमतले. हांव कितें तुमकां दाखोवंक सोदता ते हो शो तुमी पयल्या उपरांतूच गमतले. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, हे म्हज्या तियात्राक हांवें हावजी धरल्या, चेंदीस सगळ्यांनी खंयचेय साधना आनी हेचे हांवें प्रायज दवरला रिटर्न टिकेट लंडन टू गोवा, गोवा बॅक टू लंडन. ही रिटर्न टिकेट हांवें दवरल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो. म्हाका तुमचो मोग आसा, सो हांवूय चिंतलें हांव कितें पूण करतलो दिवना हें केलां.
प्लस हांवें लकी तिकेट सीट नंबर ताका £100 दिले. सो कोणी तिकेट आहा जाल्यार तिकेट भायर उडयनाका, सांबाळून दवर, तेगे सिरियल नंबर आसा तो हांवें त्या वेळार ड्रॉ करतलो, तुमकां तुमच्या इनाम पाव जातली. सो म्हाका जोण एक एकल्या टायम सो तुमी म्हाका तुमचो मोग म्हणपास दिला तो सदांच दिया. इतलेंच न्हय, जे तियात्रान म्हजे कलाकारां म्हज्या सांगाताक वाव करता तेंचो म्हाका एक एकल्याचो सपोर्ट करता. जे स्क्रीप हांवें तांकां दिले तेणी सगळ्यांनी आपलो हान मारून वावर बरो केला, म्हाका सपोर्ट केला, घटाय दिल्या हो शो फुडें व्हरून. हांव तेंचो सगळ्याचो एक एकल्याचो कारजांता उपकारी. शो कमी जावचेच आदी हांव तेंकां सगळ्या कारजांता देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक सगळ्यांनी एक जावन म्हाका हो शो फुडें व्हरोंक घटायतले. म्हज्या मोगाच्या भाव म्हणटालो तुमी, म्हजो भाव फुडें वचोंक म्हाका बरो तुमची ऑडियन्साची. ऑडियन्स म्हजो व्हडलो एवॉर्ड, हेच्या भायर म्हाका कांयच ना. हांवें जायते एवॉर्ड गेल्ल्या पूण हांव सदां म्हणटा म्हजो व्हडालो ऑडियन्स एवॉर्ड. सो तुमच्या बरोबर हांव चलना. तुमी म्हाका मानून गेला देखून हांव आयज पासून एक माचयेर आसा. देखून जाता जाल्यार म्हजो शो पळोवन घेवन तुमचो वेळ काडात, हो म्हजो शो पळयात आनी बरो वायट तो तुमी म्हाका सांगून दिया. हांव मागता काळजाचे कोला आयकता आदीच फुडें तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. कित्याक सो तुमी म्हाका मोग आनी मोयपास दिवन ही माचयेर जिवो दवरला, तोच मोग आनी मोयपास हांव म्हजे तुमकां दिता. कित्याक तुमी हा म्हूण हांव हा. तुमी म्हाका वागडला म्हणून हांव हे माचयेर दिसना. तुमी म्हजो भाव रुखलून दवरला देखून हांव फुडें वचोच रावला. आनी आयज हो सगळें वचोन फुडें वचून आयज हांवें म्हजो खूब स्वताचो तियात्र हाडला. तोय बरो करूंक तुमी म्हाका तुमचो आदार दियात. तुमी येवात, हो म्हजो वावर पळयात आनी बरो लागलो जाल्यार उपरांत तुमी दुसऱ्याक विचारात. आदीस फुडें तुमकां सगळ्यांक काळजाची कोला आयकतान हांव मॅथ्यू आरावूश देव बरें करूं म्हणटा. आनी बाबा रुसलेल्या बाबा तुमचेर एक एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालून तुमच्या तुमचे फॅमिलीचेर सदां तुमकां खुशाल दवरूं. म्हज्या मोगाच्या भावंडो, काळजाची कोला आयकतान तुमकां सगळ्यांक आनी पावत देव बरें करूं. मोग आसूं.